नाव कितें तुमचें? म्हजें नाव अमिता अरुण नायक. हांव प्रोप्रायटर नायक एग्रो एंड डेरी फार्म. तुम्ही केन्नापासून हो व्यवसाय केला पारंपरिक? आम्ही हो 2017च्यान सुरवात केल्या आमच्या गायांचे हितून आमी 2017 देऊन. स्टार्टिंग कितले हाडलेले गायी? स्टार्टिंग आमच्यो 5 सुरवात केली, मागीर 10 जाल्यो आमच्यो आनी नेक्स्ट हाफाच्यो मागीर आमी फक्त 5 हाडले आनी आतां आमचें नांव म्हटल्यार 30 आसा आतां गायी. ह्या गायींक मागीर चारो जाय तो खंयच्यान हाडटात तुमी? चाऱ्याची CO4 ही जातीचो लागवड आमी स्वता केल्ली आसा. ती आमकां भायल्यान हाडपाची गरज ना, आमी सगळे लायिल्ले आसा. ह्या दुधापासून कितें कितें करता तुमी आतां? आमी सध्या दुधापासून पयलीं आमी डेरीक घालताली आनी आतां 2023च्यान आमी दही, लस्सी, पनीर, पेप्सी आसा एक आनी तूप अशे 5 प्रोडक्ट्स आमचे आसा. एका बाजारपेठ खंय मेळता उपलब्ध? आमची बाजारपेठ म्हटल्यार सुरवातीक आमची लोकल जे आमचे दोडामार्ग पासून बेडशी, आता चांदेर, हसापूर, नागजर आणि आता आमची ह्या वर्सा वाढवून ती शिवोले, म्हापसा, बिचोले अशा आम्ही एरिया कव्हर केल्या. ओके. आणि हो व्यवसाय करत असताना तुमका काय अडचणी बी किंवा सरकार कडल्यान काय अनुदान तशें कितें मेळता? आसा. आमी ना म्हटल्यार आमचे कडेन गायी घेवच्या खातीर आमचे कडेन काम दिन सुदारीत ही स्कीम घेतलेली आमी. तेज्या उपरांत जी वासरांक खातीर पशुपालन स्कीम आसा ती आमी घेतलेली आसा. जी डेरी खातीर इक्विपमेंट्स लागता ती स्कीम आमी घेतलेली आसा. आनी इतके हे सगळे करता आसतना आमी जे शेण आमचे आसा तेजे आमी तेंचे रुपांतर आपूण आमी आनीक म्हटल्यार वर्मी कंपोस्ट ते आमचे 4 बेड आसा आमी आनी ते ना म्हटल्यार आमचे 10-15 हजार मंथली इनकम तो आमकां एक्स्ट्रा आसा. आता समज एखादी गाय समज शीक पडली जाल्यार कशें कळता तुमकां ती गाय शीक आहा किंवा तेका कितें कमी जास्त? आता आमकां आतां एक्सपिरियन्स येयला. पयलीं कांयच आयडिया नासली आमकां, पण तरी सुद्दां 2017 जेन्ना आमी गायी घेतले तेन्ना हळू हळू 5 घेतले ते गायी आमकां अश्यो म्हणजे बऱ्यो गावल्यो की आमकां फुडें आमकां इनिशिएटीव गावलो की आमी आनीक करचे अश्यो. त्यो कारणान आमकां आतां पळोवन मागीर आमकां कळटा की तेज्यान नुजो आसा कितें आसा तें आतां पळोवन रोखडे सांगू शकता. ह्याच व्यवसायान येवपाचें तुमकां कारण कितें? मुख्य कारण कितें म्हटल्यार एक आवड. आमकां आमची पयली नर्सरी आसली, तेज्या पयलीं आमचे पॉली हाऊस आसले, तितून आमचे जरबेरा प्लांटेशन ना म्हटल्यार 5 ते 7 वर्सां आमी जरबेराचे पीक घेतलेले आसा. तेज्या उपरांत आमी 2 वर्सां पयलीं म्हणजे 2015च्यान म्हज्या मिस्टरांक खूब आवड आसली की गायी आमी घेवया पण हांवूच खंय तरी सांगतालें की जिवंत प्राण्याचो हे आसा ते रिस्की आसूं शकता आनी आमचे कडेन जावपाक जाय. ते मागीर आमी तेका लागून सुरवातूच 5 केली आनी आमच्या गायींनी आमकां म्हणटा तसो सपोर्ट केलो आनी आमचे वेटरनरी डिपार्टमेंट आसा, एनिमल हजबंड्री तेंच्यांनी म्हणा जावं आमचे AI करपी गोवा डेरीचे आमचे रमेश डॉक्टर येता तेंच्यांनी आमकां असो सपोर्ट दिलो की आमकां दिसलें की सारकें की आमी हितूनूच आमी फूल फ्लरिश जावं शकता. हांचे मार्गदर्शन तुम्ही कोणाकडसून पयली घेतले? गायी कशें करप किंवा दूध व्यवसाय कसो करप हाचे? आमचे जे लोकल गायवाले आसा आनी म्हजे मिस्टरांचो फ्रेंड आसा कुडाळचो तेजो असो हो वेवसाय आहा तेका पळोवन आमकां दिसलें की आमी हें करचें अशें म्हणून. आजची जर युवा पिढी पळयली न्हू जाल्यार शेणान हात किंवा मातयेन हात घालपाक पळयना अशें काही जाणांचो आरोप आसा. हातूंत तथ्य आसता? तथ्य आसा. काही जाणांचो ना. 95% लोक असे चित्ता की ह्या व्यवसायान कितें तरी अशें म्हणजे कोण सगळ्यांक सर्वीस जाय आसता, एक शिक्षण घेता ते पयलींच तेंच्या मायंडान कितें आसता पेरंट्सांच्या पयलीं की आपूण शिकपाचें आनी एक सर्वीस मेळ्ळी जालें तेंचें. पण आमकां अशें तशें दिसना. आमकां दिसता कितें सर्विसींनी कांय उरलें ना आतां. तुमी तुमचें शिक्षण कितलें? माझे 12th जावन हांवें फॅशन डिझायनिंग केल्लें, पण पयलीं हांवें म्हजो शॉप सुद्दां आसलो की कपडे शिवपाचो. पण मागीर आमकां हेज्या हितून आवड येयली आनी आमी त्या हितूनच्यान पूर्णपणेपणे आतां आमी हितूनूच आसा.
सरकारी नोकरी फाटल्यान कित्याक वचूंक ना? आतां आमी काही भुरगीं शिकलीत न्हू, 12th जाली किंवा तेंच्यांनी कोर्स केलो, ते सरकारी नोकरी फाटल्यान वयतात. तुमचो कितें उद्देश आसा? सरकारी म्हणजे म्हाका म्हणजे अशें आसलें की मिस्टर सर्विसेक आसा, पण कितें आसलें घर सांबाळून भुरग्यांक सांबाळून म्हाका तशें कितें तरी जाय आसलें. सर्वीस आसली जाल्यार फूल डे हांव भितून उरतलें आसलें, भुरग्यांचेर लक्ष उरचो नासलो. आनी आतां ना म्हटल्यार आमी हे आतां 2-3 इंटर डिपेंडंट आमचे बिझनस आसा, ते सांबाळून हांव सॅटिस्फाय आसा. ह्या हेतून समज नवीन भुरगे आयले जाल्यार तांचे करियर घडोवंक शकता अशें तुमकां दिसता? हय हय, शुवर. कितें करचें पडटलें त्या भुरग्यांक? हय, त्या भुरग्यांक पयलीं सांगचें पडटलें, तांकां फूल तयार करचें पडटलें की आमी आतां एक गायी घेवन ह्यो सुरवात केली, पण हेज्या वयल्यान आनी खुबशे आमी करूं शकता. आतां बाय प्रॉडक्ट्स म्हणा, वर्मी कंपोस्ट म्हणा, आनी खरेंच करी सारकें ह्या वेवसायान खूब कितें आसा. गाय कितली दिवपाक शकता एक गाय? मॅक्झिमम 15-16 लिटर दिसाक काय? दिसाक दोन्ही टायमाचे मेळना. दूध तुम्ही सोसायटीक घालता काय सगळे पदार्थच करतात तुम्ही? ना, आतां ऑफ सीझन आसा, पावस आसल्या कारणान आतां आमी डेरीक घालता, आनी सिजनाच्या टायमार आमी आमचे दुधाचे फूल सगळे बाय प्रॉडक्ट्स. आणि ह्या व्यवसायान तुमकां कोण घरची फॅमिली कोण कोण मदत करता? हय, आमचे सगळी फॅमिली आसा ती आमी ह्याच व्यवसायान आसा. म्हणटकूच म्हाका आमकां तितके फक्त गोट्यान आमचे लेबर आसा, बाकीचे सगळे आहा ते आमीच सांबाळटा. काही जण म्हणटा की एखादी गाय असली काय मागीर बाकी शेजाऱ्यांक ताचो गायीचो शेणाचो त्रास जाता, मागीर मॉस्किटो येता म्हणटा. पूण आमी जेन्ना जर्सी गाय आसता थंय मॉस्किटो येना अशें कांय जाण म्हणटात, पूण दिसना तशें मॉस्किटो. हाचेर कितें तुमचें म्हणणें? ना, खरें सांगचें म्हटल्यार तशें जळारी त्यो बीन त्यो जावं शकना. म्हटल्यार जाता, आनी जाले सुद्दां जाल्यार कितें आसा, गाय असो हे गायींचे हे जे आसा ते कांय सायड इफेक्ट कांयच ना. मागीर हाचे खत बी कितें व्हरतात सारे केल्ले आसता ते? आमच्या वर्मी कंपोस्टाक तर फूल सगळे पयलीं सेट जाल्ली, सगळी गिरायकां आमची सेट जाल्ली आसा, सो आमचे उराना. कोरोना काळान काहीतरी कशे अडचणी आयले तुमकां व्यवसाय करत असताना? हय, बाकीच्या सगळ्या वेवसायिकांक खूब त्रास जालो, खूब कॉम्प्लिकेशन जाले, पण आमचो हो दुधाचो असो बिझनस आसा की आमकां आमचे डेरीचे गाडी असली ती डेली सप्लाय आसलो, सो आमकां कांयच प्रॉब्लम जावना. आमकां जे रिटर्न्स आसले, आमच्या दुधाचो रेट सांगलो तो सगळे आमचे म्हणजे कांयच आमचे हे जावना, त्रास जावना आमकां कोरोनाच्या काळान. आता जे भायरसून दूध येता पळय, ते दूध हरशी गोंयकारांक भरपूर लागता, पण काही दूध मिक्सिंगूय आसता. तेतून कितें तुमचें कितें म्हणणें? 100% मिक्स आसता. कित्याक भायल्यान जे दूध येता ते तितून ते उरच्या खातीर टिकच्या खातीर भितून तांकां कितें तरी घालचेंच पडटलें. आनी आमचें जे दूध आहा ते डायरेक्ट गोठ्यांच्यान डायरेक्ट कस्टमरा मेरेन पावयता. सध्या काय रेट आसा दूध लिटर? दूध डेरयेक आमचो दूध भायर आमचे भायर जे गिरायक आहा ताका आमी 50 रुपयांक दिता, आनी आमच्या डेरयेक आमचें ना म्हटल्यार 35 ते 37 हो दर आमकां सद्या मेळटा. सध्या गायींक आमचे खाण कितें लागता? कितें खाण मेन खाण कितें? मेन खाण तांकां पेण आसा, आनी आमचे कडेन CO4 आनी नेफियर लायिल्लो आसा, सो आमकां भायर ज्या चाऱ्या खातीर वचपाची गरज ना. पावसान चारो हिरवळ आसता, आनी मागीर गिमान कितें करता तुमी? गिमान सुद्दां कंटिन्युअस चालू लायिल्लो आसा सगळ्या आमच्या प्लॉटान, सो आमकां म्हणजे उदकाचो बी काय प्रॉब्लेम ना? उदकाचो कांयच ना. आमचे कॅनल असल्या कारणान आनी बांयूय आमची आसा, उदकाचोय आमकां कांय इशू ना. आनी उदकाची सोय आमी सगळी ऑटोमॅटीक केल्ली आसा, तितूनच्यान आमी डायरेक्टली आमच्या लेबराकूय कांय इतको त्रास जायना. समज नवीन व्यवसायान ह्या भुरगे येत जाल्यार तुमी काय संदेश दिवंक सोदता नवीन भुरग्यांक? म्हाका मनांच्यान दिसता की आमी हे 5 गायींच्यान जी सुरवात केल्ली आसा ती जी आमकां खरेंच आमकां एक काम देनू घरान आसची अशें आमकां पयलीं पासून दिसतालें. आनी त्या हेतूनच्यान न्हू खरेंच आमी आयज ह्या 2017 ते आयज पेरेन जे आमकां स कडल्यान 6 अवॉर्ड्स मेळिल्ले आसा, सो म्हाका प्राऊड फील जाता हांव की आयज हांव दिल्ली पेरेन पावलें की म्हाज्या फक्त गायीं खातीर. अवॉर्ड कसले कसले मेळ्ळे म्हटले? म्हाका 2017 स्वयंपूर्ण सन्मान केलो CMच्या हातींच्यान राजभवनान. हो 2017 म्हाजो पयलो अवॉर्ड आसलो. तेज्या उपरांत वुमन एंटरप्रिनर म्हणून ल्युपीन फावंडेशनान तेंच्या ऑफिसान व्हरून थंयसर म्हाका अवॉर्ड दिले गेले. तेज्या उपरांत
प्रगतशील शेतकरी पेडणे तालुक्यांच्यान हो अवॉर्ड दिलो गेलो आनी ताज्या उपरांत माऊली क्रिएशनान तेंच्यांनी म्हाका एक वुमन एंटरप्रिनर म्हणून तो अवॉर्ड दिलो आनी ह्या वर्सा म्हाका 2 अवॉर्ड फावो जाल्ले की लखपती दीदी हो जो कॉन्सेप्ट आसा RDAच्या अंडर तेंच्यांनी म्हाका दिल्ली प्रमोट केले नॉर्थ गोवाच्यान नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवा अशी 2 लखपती दीदी सिलेक्ट केल्ल्यो तितूनच्यान हांव एक आसलें आनी 26 जानेवारीची जी परेड आसली विजय थंयसर ती परेड सामकी फुड्यान आनी मोदी आहले आमचे राष्ट्रपती मुर्मू असल्यो RDA मिनिस्टर आहले यांच्या बरोबर फुड्यान तांकां पळोवपाची संदी जी हांव केन्नाच विसरूं शकना ती म्हाका संदी ह्या बिझनसा खातीर म्हाज्या मेवळी आनी तेज्या उपरांत थंयच्यान येवन फक्त ओगी ना रावता RDA डिपार्टमेंटान म्हाका सरसाक एज अ लखपती दीदी म्हणून फेलिसिटेट केलें. ओके थँक्यू. तुम्ही पळयतात GNH. पळय गो शी पाड पडू हांचे कसलो सावार आयला देव जाणा. कितले आशेन हाडिल्ले हांवें सगळे. मम्मा तूं चड चिंतू नाका राव. हे पळय सगळ्यान शुद्ध पंचामृत जे दिता शुद्धता आणि पौष्टिकतेची हमी आणि त्याच वांगडा ही वेगवेगळी शुद्ध तेला आणि बरेच प्रोडक्ट्स अशें. जशी आवयची माया जायना कमी पंचामृता दिता शुद्धतेची हमी. पंचामृता